नमस्कार योगा गोवा टुनाइट सुयश गावणेकर सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स निमाणे फोगटाच्या खुनाची केस सीबीआय केंद्रीय घर मंत्रालयाची शिफारस केस सीबीआय दिवंक खाप पंचायतीन दिल्ली 23 तारखेची डेडलायन फॅमिलीचोय प्रेशर कुशिल्ले तूर दाळीच्या केशीत सिव्हिल सप्लायाचे स अधिकारी भड्डले मुख्यमंत्री म्हणटा फायल आयल्या ऍक्शन जातली साखरेचे प्रकरणय विजिलन्साक चण्याची मात हालचाल ना वाराणसी ज्ञानवापी मशिदीच्या केशीत हिंदू पक्षकारांच्या मोठ्या जैत हिंदूच्या अर्जात तथ्य 1991 प्लेसीस ऑफ वर्शिप ऍक्ट कायदो लागू जायना कोर्टान केले स्पष्ट आता मेरिटाचेर केस कुडचड्यार बाणसाहेब बेकायदेशीर रेंव काडपाचे सुवातेर जाल्ल्या शूटआउटा विशीं हायकोर्टान सरकारा कडच्यान मागली एफिडेविटाचेर जाप 2 सप्तकांचो प्रास दर्यादेग वाठारांत टुरिझम उद्देग मुखार व्हरपाचे नजरेन दर्यादेग वाठारांतल्या आमदारांची बसका ईज ऑफ टुरिस्टाचेर विचार करून नव्यो कल्पना चालीक लावपाचेर चर्चा सांग्यारी IIT आड बायलांक फुडें काडून आंदोलन डिमार्केशनाक विरोध पुलीस आंदोलक एकामेकाच्या आंगार सांगे केपें कुडचडीचो पुलीस फोर्स सांग्यार तणाव बायणा खुनाचे केशीत 3 फरारी आरोपींक अटक मोरगांव पोलिसांनी कर्नाटकांत वचून 3 उखल्ले सप्तकां आदीक खुनाच्या दिसा धरिल्ले 2 धुळेरांत घरांत गाडी आनी मोटारसायकल चोरतना एकल्याक रंगे हात धरलो 3 टोळी 2 फुज्यो चोरांची टोळी वाळपयची विचारल्यार सांगता आयिल्ले पेट्रोल चोरून निमाणे सोनाली फोगटाची खुनाची केस सीबीआयक चल्ली घर मंत्रालयान शिफारस केल्या केस सीबीआयक दिता म्हूण मुख्यमंत्र्यान मिडियाक सांगिल्ले गोंय पुलिसेचो तपास वेवस्थीत चल्ला तरी सोनाली फोगटाच्या फॅमिलीची सतत मागणी येता ताका लागून केस सीबीआयक दिता म्हूण मुख्यमंत्री उलयल्लो खाप पंचायतीनय केस सीबीआयक दिवंक 23 तारखेची डेडलायन दिल्ली सोनाली फोगटाच्या फॅमिली कडल्यान कंटिन्युअस डिमांड येवंक लागिल्ल्यान गोंयचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सोनाली फोगटाची केस सीबीआयक हँड ओव्हर करपाचें डिसिजन घेतलां गोंयचे पुलीस केसीच्या सॉल्व करपाचे खूब लागीं मेरेन पावल्ले पण फॅमिलीचो डिमांड आशिल्ल्यान तेंच्यांनी डिसिजन घेतला म्हणून स्टुडंटाक सांगलें सोनाली फोगट की केस की इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन लेकिन मैं इसके ऊपर कहते वक्त मुझे लगता है कि लोगों की डिमांड है वहाँ से कंटिन्यूसली कि ये केस सीबीआई के पास देने चाहिए उनकी बेटी की भी डिमांड थी हमें उस केस में यानी हमारे पुलिस के ऊपर पूरा भरोसा है और डेफिनेटली ये बहुत अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन कर रहा है बहुत अच्छे क्लूज़ भी उनको मिले हैं लेकिन लोगों के डिमांड ध्यान में रखते हुए और उनकी बेटी की कंटिन्यूसली डिमांड ध्यान में रखते हुए मैंने प्रेस मीडिया में भी बाकी भी मुझे रिक्वेस्ट की है कि वो सीबीआई के पास दे देना चाहिए तो फिर आज हम वो केस सीबीआई के पास दे रहे हैं तो डेफिनेटली मैं डेफिनेटली इस केस को आज मैं खुद होम मिनिस्टर को चिट्ठी लिख रहा हूँ कि ये केस सीबीआई के पास देने के लिए मैं खुद चिट्ठी लिख रहा हूँ इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट जाय दिल्लें गोवा पुलिसाचें ऑलमोस्ट कंप्लीट जाय दिल्लें बट तांचो कंटिन्युअसली त्या लोकांची डिमांड आसा की दिवची म्हणूनच आमी विचार केला आज हांव होम मिनिस्टराक पत्र बरोवन सीबीआयक दिवपाक लायला इतले मजगती कळटा त्या प्रमाण केंद्रीय घर मंत्रालयान सोनाली फोगाट केशीत सीबीआय चौकशीची शिफारिश केल्या ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट कुशिल्ले तूर दाळीच्या प्रकरणात सिव्हिल सप्लायच्या सरकारी कर्मचारी आणि ऑफिसर भड्डले तांचेर ऍक्शन जातली म्हणून मुख्यमंत्री सांगता सरकारी अधिकारी जबाबदार म्हणून विजिलन्सान खंय मुख्यमंत्र्याक फायल धाडल्या
प्रुडंटान ते विशीं रिपोर्टूय केल्लो. वाट लायिल्ल्या कोट्यांच्या साखरेची केसय विजिलन्साक दिल्या. चण्याची फायल मात खंय अजून ताचे कडेन आयिल्ली ना. तूर डाळीच्या फायलीन म्हाका दिसता ऑल टुगेदर 5 काय 6 जाण इन्वॉल्व आसा. हांवें ताका सांगलां जाता तितली स्ट्रिक्ट एक्शन कितें ती तेंचेर घे, कारण तूर डाळीच्या उपरांत म्हाका साखरेची फायल मेळ्ळ्या. साखरेच्याय फायलीचेर हांवें तसोच शिरो मारला. जे कोण इन्वॉल्व आसा पयलीं त्या सगळ्या जाणांक स्ट्रिक्टली जितकी पनिशमेंट जी जावंक शकता पयलीं तितकी पनिशमेंट. चण्याची बी पावली, चण्याची अजून पावना. साखरेची म्हाजे कडेन फायल कितले जाण इन्वॉल्व साखरेची मेळ्ळे कितले इन्वॉल्व आहा ते येवंक नासले. डायरेक्ट डिपार्टमेंटांतल्यान आयिल्ली. सो दॅट हांवें त्या खातीर सांगलां विजिलन्साक इन्क्वायरी करपा लायल्या आनी कोण इन्वॉल्व आहा ते काड म्हटल्यार बट सगळ्या जाणांचेर पनिशमेंट जातली. 2 दीस फाटीं विजिलन्सान तूर दाळीची केशीत तपास करून चार्जशीट घालपाची शिफारस सरकाराक केल्या म्हण प्रुडंटान रिपोर्ट केल्लो. तपासांत तेन्नाचो सिव्हील सप्लाय संचालक सिद्धिविनायक नायका सयत 6 जाणांक जबाबदार धरल्यात. सरकाराक चुकीची म्हायती दिवन दाळ भड्डून कुससर ती वापरिनासतना वाट लायली म्हण आरोप. फुडली एक्शन कितें तें सरकार थारायतलो. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार. वाराणसी ज्ञानवापी मशिदीचे केशींत हिंदू पक्षकारांचे मोठें जैत. हिंदू पक्षान ज्ञानवापीचे सुवातेचेर लिंग आनी श्रृंगार गौरीचे पुजेक परवानगेक घाल्ल्या अर्जांत तथ्य आसा अशें वाराणसी कोर्टान म्हणलां. आतां ASI सर्वे प्रमाण आर्ग्युमेंट जातले. मुस्लीम पक्ष वक्फ बोर्डाची हायकोर्टांत वचपाची तयारी. 1991तलो प्लेसीस ऑफ वर्शीप कायदो ज्ञानवापीक लागू जायना अशें कोर्टान स्पश्ट केलां. जो मुस्लिम पक्ष की पिटीशन है ऑर्डर 7 रूल 11 की वो रिजेक्ट कर दी गई है. प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का आर्गुमेंट रिजेक्ट कर दिया है. वक्फ एक्ट का रिजेक्ट कर दिया है. 22/9 आगे अब और 22/9 में इसकी अगली तारीख लगाई गई है. इस जजमेंट के बहुत बड़े मायने हैं क्योंकि जो हमारी कमीशन की रिपोर्ट है अब वो पढ़ी जाएगी. उसके खिलाफ उनको ऑब्जेक्शन देना पड़ेगा और जो कमीशन की रिपोर्ट में शिवलिंग बरामद हुआ है अब उसमें आगे बात होगी. ये सारी महिला याचिकाकर्ताओं के लिए बहुत बड़ी जीत है. बायण उमेश हरिजनाचे खुनाचे केशीत मुरगांव पोलिसांनी 3 फरारी आरोपींक उखल्ले. तांकां कर्नाटकांत वचून धरल्यात. फाटल्या सोमारा दिसा उजवाडे कोयत्यो तलवारी कुराडी घेवन तांणी हरिजनाक चांचावन मारिल्लो. त्या दिसा बाणस्तारी मेरेन पाठलाग करून दोगांक धरिल्ले. 3 फरारी आशिल्ले. आरोपींक धरूंक बायणाच्या शेकड्यांनी लोकांचो पुलिसेचेर दबाव आशिल्लो. कुडचड्यार बाणसाय बेकायदेशीर रेंव काडपाचे सुवातेर जाल्ल्या शूटआवटा विशीं हायकोर्टान सरकाराची एफिडेविटाचेर जाप मागल्या. बेकायदेशीर रेंवेचे इश्यूचेर जनहीत याचिकाचेर हायकोर्टांत सुनावणी जाली. याचिकादार गोवा रिव्हर अँड प्रोटेक्टर्स नेटवर्कान बाणसाय शूटआवटाचो इश्यू कोर्टाचे नजरेक हाडून दिलो. हायकोर्टान सरकाराची 2 सप्तकां भितर एफिडेविटाचेर जाप मागल्या. IIT प्रकल्पाक सांग्यार विरोध खर जावंक लागला. विरोधक आनी एक्टिविस्टांनी शेळ मेळावले प्रमाण सांग्यारय बायलांक फुडें काडली. सोमारा बायलांनी फुडें सरून डिमार्केशन करून गेल्ले टिमीचेर आवाज चडयलो. डिमार्केशनाक विरोध केल्ल्यान जमाव आनी पुलिसांचें वाजलें.
एकामेकाच्या आंगार गेले. वातावरण तापिल्ल्यान सांगे, कुडचडे आनी केपेंचो पुलीस फोर्स घालचो पडलो. सत्तरीत शेळ मेळावल्या IITच्या सुवातेर जाल्लो तोच फॉर्म्युला सांग्यार. IITच्या सुवातेर बायलांचो जमाव दिसूंक लागलो. पुलिसा कडेन 2 हात करूंक गांवच्यो बायलो. आयज पासून हांव शेत रोयता. शेतात डेमोक्रेशन केले आसा तेंच्यांनी. कॅनला पॉयंट मारलो आहाय तेणे. ज्या दिसा ते आमी सद्दां शेतां येता, ज्या दिसा आमी 8 तारखे शेतां येवन आमगे हेस्त म्हूण त्या दिसा तो शेतां येयलो जाल्यार तो हर जाल्यार आमी शेतां आहाय तेन्ना आमकां हें तुमगेलें हें कितें करया म्हूण तो एक जाता आहलो आमकां. आमकां IIT आमच्या शेतान नाका. परदेसान खंयी शेतान न्ही सॉरी खंयी तेणें हें व्हरोन तेणें IIT करची, पूण आमच्या शेतान आमची जमीन आमी ताका दिवची नात. आमचे दोंगर आमी ताका मोडूंक दिवची ना, आमी जमिनूच दिवची नात. आमच्या त्या दोंगरार झरी आसात, आमच्या वाड्याचें नांव झरीवाडो म्हणून आसा आनी दुयेंत लोक येवन ते झरीचें उदक येवन थंय सगळे ते लोक न्हाता बिता आनी दुयेंस व्हांवून वयता पयस. आनी आज ते तर दोंगर बिगर मोडून उडयले जाल्यार ते आमकां झरी बिरी आमकां शेताचें कांय उरची ना. कशें उत्पन्न जातलें आमचें? आमकां ताका लागून आमकां IIT आमच्या शेतांक नाका, तो खंयी करूं. डिमार्केशनाक विरोध जाल्ल्यान सुवातेर सांगे, केपें आनी कुडचडे सावन PI आनी पुलीस फोर्सय पावलो. वातावरण तापले. आदी ना म्हणटना आतां एक एक करून जमावाचो आंकडो सुवातेर वाडटा. तेन्ना डिमार्केशन टीम जी डिमार्केशना खातीर बाउंड्रीज मार्क करपाक वयताले ते खंय तरी शेतकऱ्यांनी आमकां हो प्रोजेक्ट नाका हेका लागून तेणी तांकां ब्लॉक केले. तेजे नंतर तेणी पुलिसां आपयले आनी अशें एक ग्रूप तयार जालो. तशेंच एक सायडी पुलीस एक सायडी अशें करून खंय वातावरण तापलें. हांव प्रुडंट मिडिया खातीर सांग्यार साकून क्रिस्तानंद पेडणेकर. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. कार्डिनल फिलीप नेरी फेराव परत गोंयांत. रोमांत पोप फ्रांसिसान ताका कार्डिनल घोशीत केला. सुवाळो आटपून तो गोंयांत पावलो. एअरपोर्टार येवकाराक आमदार कार्लोस फेरेर, आलेश सिगेर आनी आंतोन वाज. चिखले येवकाराक लोक मेणवाती घेवन उबे राविल्ले. कार्डिनलान तांचे उपकार मानले. 15 सप्टेंबराक ताचे पोन्ने गोंयचे इगर्जींत खासा मीस जाता. हो आमकां व्हड अभिमान सगळ्या गोंयकारांक, कित्याक फकत आमचे 6 कार्डिनल आहात आनीक हो पयलो कार्डिनल जो आमचो गोंयचो आर्चबिशप. सो गोंयचो आर्चबिशप कसो पयले फावटी आमकां कार्डिनल मेळ्ळा. इट्स अ हिस्टॉरिकल इव्हेंट. आनी तेजें कार्य सबंद गोंयांत गोंयकारां खातीर गोंयच्या लोकां खातीर जेणे तो वावर केला हे पाप साहेबान पळोवन म्हाका दिसता ताका कार्डिनल म्हणून नोमेर केल्लो आसा. He's my colleague. We were studying together, and I sent along with our MLA Mr. Alex Sequeira to come and welcome him. This is the first time in 453 odd years that a Goan has been appointed. A Goan meaning Goan living in Goa from the Goa diocese has been appointed as a cardinal. It's a great honor for us. Kita amcho cardinal hails from Aldona, so a team, a delegation from Aldona constituency, we have come here with our parish priest to welcome His Eminence, and we are very happy that he is coming back to Goa. Previously there were cardinals of Goan origin, 6 cardinals of Goan origin, but it's the first time amcho bishop has been made the cardinal. It's a great privilege for Goa and Goans. देव बरें करूं तुमची जेम पिड्यार जाली. ल्हान भुरगुली आहात हांगासर. सगळ्यांक तुमकां आशिर्वाद दिता. देव बरें करूं. सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं. एक्टिविस्ट आयरिशान सिली सोसाचे केशींत एक्सायज आयुक्ता मुखार घाल्ले केशीचेर 13 ऑक्टोबराक फायनल आर्ग्युमेंट. मेल्ले व्यक्तीच्या नांवार दिल्लें लिकर लायसन रद्द करून बेकायदेशीरपणाक जबाबदार सगळ्यांचेर तो एक्शन मागता.
तेवटेन एन्थनी डिगामा आनी एटॉल फुड्सा मदलो एग्रीमेंट रजिस्टरच जाल्लो नाशिल्ल्यान एग्रीमेंट जाल्लोच ना म्हूण डिगामाचो आर्गुमेंट. Under the law, there is a distinction between an agreement of lease and a lease deed. Agreement for lease just says that parties would enter into a lease deed if they so wish to. Under the Transfer of Property Act, every lease has to be by a registered document. If a lease is not by a registered document, that lease is not valid under the law. So this agreement for lease never culminated into a lease deed. At the stand taken by Anthony Digama that he would be covered under the Portuguese law is totally rubbish. Once a person is not domiciled in Goa, because Anthony Digama in his power of attorney and other places has clearly stated that he is a permanent resident of Mumbai. So this Portuguese law anyways would not be attracted to this case. My response has today been taken on record, and the Excise Commissioner was pleased to fix the matter now for final hearing, the final arguments on 13th of October. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आणि चेतन गवस. कोलवाळे जेलींत राती तिगा अंडर ट्रायल कैद्यांची केस्तांवां, तिगूय नायजेरियन. तातले एकट्याच्या कानाक मार लागला, ताचो ट्रिटमेंट चल्ला. उरिल्ल्या दोगांक मातसो लागला, तांचें मेडिकल केलां. प्रकरण पुलिशे कडेन पावलां. झगडी नेमकी कित्याक जाली ताचें कारण आनी बाकीची चवकशी खंय पुलीस करतात. दर्यादेग वाठारांत टुरिजम उद्देग मुखार व्हरपाचे नजरेन कितें करूं येता ताचेर पर्यटन मंत्री रोहनान दर्यादेग वाठारांतल्या आमदारांची बसका घेतली. टुरिस्टांनी गोंयच्यो बऱ्यो यादी घेवन वच्च्यो. टुरिजम उद्देगाक उभारी दिवचे खातीर नव्यो कल्पना चालीक लावपा विशीं चर्चा जाल्या. बसकेक आमदार डिलायला, केदार, जीत, कॅप्टन वॅन्झी, क्रूज, विरेश आनी एल्टन आशिल्लो. दर्यादेग वाठारात टुरिजम इंडस्ट्रीक मुखार व्हरपा खातीर पर्यटन मंत्र्याच्या अध्यक्षतेखाला दर्यादेग वाठारांतल्या आमदारांची बसका जाली. पर्यटन मंत्री रोहन म्हणटा पर्यटकांनी परत वतना गोंयच्यो बऱ्यो यादी घेवन वचचे म्हूण यत्न. शेक पॉलिसी अंदू कंटिन्यू जाता. वॉटर स्पोर्ट्साक आमकां कितें चेंजीस करचे पडटा. हाव द टुरिस्ट नीड्स टू बी फिलींग स्पेशल एंड कॅरी बॅक गुड मेमरीज. What are the new avenues of how we can create ecotourism in the right sense? How we can tap more tourism services? What we can do more inclusive to get the right thought of improving our tourism sector are things which we have discussed today. बसकेक आशिल्ल्या सगळ्या आमदारांनी तांच्या वाठारांतल्यो समस्या तांच्यो कल्पना मांडल्यो. पर्यटनाक उर्बा दिवपा खातीर अशे तरेची बसका जाल्या म्हूण खोशी. This is a very good start. At least one of the ministers have called us to ask what is our difficulties. शेक पॉलिसीज, वॉटर स्पोर्ट्स, बीच इरोजन जाता तेजेर कशें करपाचें, नव्यो नव्यो पॉलिसीज, नव्यो नव्यो आयडियाज आमचे कडेन घेतल्या. तेंच्यो कितें आयडियाज त्यो आमकां दाखयल्या. बेजिकली आमची जी सांद्रे मतदारसंघात अरावंड 3 ते 4 बिचीज येता, बट आयज अजून पर्यंत आमी युटिलायज तशें जाल्ले आसा. हांवें सजेशन दिल्लें आसा की आमचे बिचार कितें जावपाक जाय, फुडें कशें आमी वचूंक सोदता आनी आमचो जो प्रपोजल आसा ते करतले म्हणून तो पॉझिटीव व्यू पॉयंट्स येयल्लो आसा. On Friday, this Friday they have assured की शेक ओनर्स जे आहा they are will able to pay. शेक ओनरान आदी करपा जाय न्ही. 1 year तांकां सेम दिल्ली आहा. सो शेक ओनर्स हॅव टू पे नाव. पे केले म्हणटरीच तांच्यांनी तांगेल्यो वस्तू हाडपा जाता. आम गोंयकार मागीर भायर वयता कित्याक आमगेले त्रास जाता. भायले लोक येवन आमगे धंदे हाडप केले. सो म्हाका दिसता हांवें इशूज रेज केला आनी हांवें सांगलां बाबा लोकल्सान कोण घे आहा तांकां धंदो करपाक ईज ऑफ बिजनस दिवपा जाय. क्राइस्ट द किंग स्टॅच्यू आहा तो बिगस्ट स्टॅच्यू इन एशिया म्हणून. सो थिंगाय आमकां ब्युटिफिकेशनाकूय फायल घातली आहा. ती ऑलमोस्ट ती जावपाची आहा. आतां टेंडराकूय येवा. मिनिस्टरान आमकां एश्युरन्स दिलो करपाक. स्टाफ डिप्लॉयमेंट हेचे टुरिजम पुलीस आहा ते खूब कमी आहा आनी म्हाजे एंटायर कोस्टल बेल्टाक फक्त 2च घातले. सो तेका हांवें आतांय रिक्वेस्ट केला की प्रत्येक बिचाचेर 4 टुरिस्ट पुलीस कंपल्सरी थंय हे सिजनाक आसूंक जाय. प्रुडंटा खातीर साहिल मांद्रेकार. गोंयच्या बारीक मोठ्या नुस्तेमारांनी नवे तंत्रज्ञान घेवन ह्या धंद्यांत देवपाची गरज मुख्यमंत्र्यान उक्तायल्या. पणजे जेटीचेर आधुनीक नुस्तेमारी ट्रॉलराचें उक्तावण जालें. नुस्तेमारीचो धंदो गोंयकाराच्या हातांत उरल्यारूच गोंयकारांक सवाय नुस्तें मेळपाचें म्हूण गोवा फॉरवर्डाचो विजय उलयला.
श्रीपाद बाबू म्हणटा मायनिंगा उपरांत रोजगाराची तांक नुस्तेमारीत. मुळात गोंयकार हो नुस्त्याच्या धंद्यात पारंपारीकरित्या खूब पयलीं पासून आसा. एडवान्स टेक्नॉलॉजी आमी जितकी फिशिंगा बाबतींत हाडटले तितली जर हाडीत जाल्यार ताचो खूब मोठो बेनिफीट सगळ्या जाणांक मेळूंक शकता. दोन फॅमिली फिशींग बिजनेसांत तांच्यांनी ही एडवान्स बोट आज म्हजे हस्ते लॉन्च केली. म्हाका खूब बरें दिसलें. म्हाका दिसता इतर गोंयकारांनीय बी अशाच पद्दतीन ह्या बिजनेसांक न्यू टेक्नॉलॉजी घेवन देवपाची गरज आसा, जेणे करून आमी ज्या ब्लू इकॉनॉमीचो विचार करता आनी वेगवेगळ्यो केंद्रांतल्यो आनी राज्यांतल्यो योजना जर आमी ताचो बेनिफीट घेतले आसत जाल्यार ल्हान ल्हान नुस्तेकारां पासून व्हडल्या नुस्तेकारां पर्यंत फिशींग करपी जे सगळ्यांनी अशा पद्दतीन ह्या बिजनेसांत देंवचें. ह्या नव्या आधुनीक ट्रॉलरांत एका वेळार 35 टन नुस्तें काडपाची तांक. ओवरऑल ही बोट आसा न्ही ही सगळी नव्या डिझायनाची बोट आनी नव्या टेक्नॉलॉजीची बोट. नुस्तें जायतें येवंक शकता. जायते म्हणल्यार 30-35 टन पसून कांय न्ही कसो हाडूंक शकता बोटीन ह्या. मायनिंगा उपरांत रोजगार दिवपाची तांक खंय नुस्तें मारीत. फिशींग हो एक मायनिंग नंतर एक मेन धंदो गोंयकारांचो आनी गोंय इतले हिस्ट्री हें सांगपाची गरज ना. आनी ह्या धंद्याची कॅपेसिटी आसा एम्प्लॉयमेंट दिवपाची आनी कन्जम्पशन करपाची कॅपेसिटी ह्या फिशिंगान आसा. विजय म्हणटा सरकाराची सबसिडी फकत कागदार, धंदो गोंयकारांच्या हातांत उरूंक जाय. गोंयची फिशरीज वाडली जाल्यार गोंयकारांक शीत कडी नुस्तें अफोर्डेबल मेळची इतलोच हेतू म्हणून. पूण म्हाका दिसता सबसिडी बी सगळी सरकाराची आहा. इट्स ओन्ली ऑन पेपर. म्हाका दिसता सरकाराचो सपोर्ट नुस्तें सवाय करपाक कांयच ना. हो एक धंदो उरला जो गोंयकारांच्या हातान आसा आनी गोंयकारांनी जो घेवन फुडें वचपाक जाय. स्थानीक गोंयकारांक सवाय भितर नुस्तें मेळपाक. प्रुडंटा खातीर साहिल मांद्रेकार. धुळेरांत गाडी आनी मोटारसायकल चोरतना एकल्याक रंगी हात धरलो. 3 जाण आशिल्ले, दोग पळ्ळे, दोगूय वाळपयचे. धरलो तोवूय चोर वाळपयचो, ओंकार च्यारी. ताका पोलिसां कडेन दिला. तो खंय पेत्रोल चोरूंक आयिल्लो. ताचे बॅगांत पाने आनी बाकीचें सामान मेळ्ळां. फाटले 15शींत खंय त्या वॉर्डांत चोरयेच्यो 15 केशी रजिस्टर जाल्यात. गेल्या कितलेक विकान आमचे हांगसर चोरी जाताल्यो वाड्यार. ट्रकांचे बॅटरी आनी कितें बायकाचे आनी कितें पार्ट्स, पेट्रोल चोरी जाताले. काल राती अरावंड 1 सुमार म्हाज्या घरा कडेन अशें जावपाचो एक प्रयत्न जाल्लो आहा. तितून म्हाजी मोटरसायकल चोरी वचपाची आसलेली. आतां आमचे हे सगळे चोरी जाताले म्हणून वाड्या वयले भुरगे एका रातीक 2-2 जाण 3-3 जाण बेश्टे जाग्यार रावप 1-2 जायसर अशें करून पळयताले कोण कितें मेळटा काय मेळनाका म्हणून. काल राती अशें आसतना आमचे हे जेन्ना चोरी येयल्ले तेन्ना आमचे वाड्या वयले भुरग्यांक सांपडले. तितूंतले 3 जाण आसलेले. भितूनलो एकटो सांपडलो आनी 2 जाण पळोवन गेलो. तो ऑन द पेट्रोल चोरूंक येयल्लो. पण खऱ्या बाबतीन तो पेट्रोल चोरूंक येवंक नासलो. कित्याक जाल्यार ह्या गाडयेची आतां तुमी पळयशात म्हाजी ही गाडी सगळी वायरींग बीन तेणी तोडलेली. कंपाउंडान म्हजी गाडी भितून आसता. कंपाउंड गेट लॉक्ड आसता, सगळें आसता. वायरींग तोडले. आयज सकाळीं पळयता स्विच चालू करता, स्विच चालू जायना, काय जायना. हे तांकां आमी काल रातीच जेन्ना धरलो सोमतान पुलिसेक आपयले आनी पुलीस ताका घेवन गेल्लेले आहा. आतां लेटस्ट हेज्या प्रमाणे ते पुलीस म्हापसा पुलीस स्टेशनार आहा ते. हांव फक्त ही विनंती करता पुलिसेक की ते बाकीचे 2 जाण जे पळोवन गेल्लेले आहा तांकां धरचे. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबूक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. गर्दीच्या सुवातींनी मास्क वापरात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.